वर्सां जाली हांगा बेटीन काम करता. आमची गाडी आसा, ट्रक आसा, भारता टोल लावून आमकां खूब त्रास जाल्ले आसा आणि आमकां हे टोलाचो त्रास काडून घेवचो असो CM कडेन आमची मागणी आसा. आणि आमकां सगळ्यांक हे टोलांतल्यान मुक्त करून आमकां 4 पयशे जोडपाची आशा आसा, ती करून दिवची अशी आमकां सगळ्यां कडल्यान विनंती आसा. सगळ्या आमच्या ट्रक ओनरा कडून CMक विनंती आसा की आमचे सगळें पूर्ण करून घेवचे. एक्चुअली आयज 1.5 म्हयनो जालो टोल चालू जावन. हो जो टोल आसा तो आमचेर एक व्हडलो बर्डन जाल्लो आहा. कित्याक एवरी ट्रीप आमची गाडी एक्चुअली चलता जुवारीक आनी कळशाक जेन्ना आमी ट्रान्सपोर्टराक विचारलें जाल्यार ट्रान्सपोर्टरान ते कोल कंपनीक उलोवन तेणें ते डिमांड आमचे फूल केला की टोल कंपनी वील पे. पूण आजुनी हे ट्रान्सपोर्टर आहा हेंच्यांनी आमकां हे म्हणटा कुछ ना कुछ होयेगा, पूण कांयच जावपाचे चान्स ना. जाल्यार आमी कितें आमी डायरेक्ट कंपनी कडेन उलोवंक शकना. आमी गाडयोवाले आमकां जशें हे ऑर्डर दिता ट्रान्सपोर्टर, आमी वचून माल व्हरून पावयता. जाल्यार आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां की आमकां हे 300 खूब व्हडले पडटा, जाल्यार हे ट्रान्सपोर्टरान बेर करपाचे ऑर कंपनीन बेर करपाचे. जाल्यार ताका खातीर आमी हिंगा येयल्ले आनी आयज आमी ट्रान्सपोर्टरांक आपयलो. आमचे आतां एक कमीत कमी एक 70-80 हजार रुपया म्हाजे जाले पॉकेटांतल्यान गेले. कित्याक एक 1.5 म्हयनो जालो आतां एक फर्स्ट शिपमेंट अजून काबार जावना. जाल्यार आनी हांकां टोलाक पयशे दिवपा आमचे कडेन पयशे ना. जाल्यार त्या हिशोबान आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां आनी ट्रान्सपोर्टरान अजून कांय हें करूना, करेगा म्हणटा कुछ ना कुछ, पूण जावपाचें कांय ना दिसना. जाल्यार आमी तांकां डिमांड केला की आमकां ब्लॅक एंड व्हायट कितें आहा तें तुमी सांगा, आमी गाडी चालू करता. आनी हें जायना जाल्यार आमचे कडेन पयशे दिवपा जावपाना म्हणून आमी येयल्ले. कितके डिफरन्स आसा अमावंट जाता? 300 रुपीज पर ट्रीप. आमी जर दिसाक 3 ट्रिपी मारता जाल्यार 900 रुपया जाले आनी 27,000 रुपया म्हयन्याक काडचे पडटा. तितले व्हडले आमचे कडेन अमावंट रोल करपाक आमचे कडेन पयशे ना. कितें अपील आहा? बिकॉज हो ब्रिज बांदल्या उपरांत तुमकां कितें दिसलेलें? ब्रिज बांदतकीर आमकां दिसलेलें की जसो आमचो गडकरी साहेब जे येयल्ले तेंच्यांनी जे उलयल्ले त्या हिशोबान आमी बरे हॅप्पी आसले की बरो जालो आमकां वचपाक, की तो घाट सोडून हिंगाच्यान वयर चडपाक मातशें बरें जातलें आनी गाडी आमचे चडशे ब्रेकडावन जावपाना. आमी व्हेरी हॅप्पी आसले. पूण हे 300 रुपया लावन हेंच्यांनी आमकां ते हॅप्पीनस सगळी काबार करून उडयली आनी आमी आतां रडपाक लागला. आनी एज पर लोकल आमी विदीन 20 किलोमिटर्स नॅशनल रूल आसा की टोल लागना. आनी टोल कसो आसता, टोल एक हिंगा टोल लागला जाल्यार ती दुसऱ्या गांवांत वचपा जाय. हिंगा गांव बी कांय ना, हो डेड एंड. हिंगा भितर वचपाचें आनी भरून येवपाचें. जाल्यार भितर वचून भरून येवपाक 300 रुपया जर घेता जाल्यार हें एक व्हडलो बर्डन आहा आमचेर. ताका लागून आमी एक अपील घेवन येयल्ले हांगासर. कोणाक अपील करूंक सोदता? कितें अपील? आमी फक्त ट्रान्सपोर्टराक अपील करूंक शकता. आमी तेजे वयर वचना. पूण आमी एक मॅसेज CMक दिवपाक सोदता की हो जो इश्यू आहा टोलाचो CMन मातसो भितर भर घेवपाचें आनी आमचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. आमी फक्त ट्रान्सपोर्टाक सांगूंक सोदता की आमचे जे डिमांड आहा ते मातशें कन्वे कर कंपनीक. आतां कंपनी आनी ट्रान्सपोर्टरा मदीं कितें टॉक्स जाता ते आमकां कळना, आमकां कांय न्यूज मेळना. सो वी आर डिमांडींग कितें की तुमी बाबा सांगा आमचे ते 300 जे आहा ते वेव करा आनी देन वील स्टार्ट आहा दी व्हेकल्स. कशें कितके त्रास जाता? बिकॉज ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार वी नीड टू आमचे ते रोलिंग आसता पयशे जे आसता वी ऑल पुटींग फॉर दीस हेंच सगळे एक्सपेन्सीस वयता. मागीर आमचे ब्रेकडावन जाता तेन्ना आमकां खूब त्रास जाता. ताका लागून आमी मातशी डिमांड फॉरवर्ड करता आमचे तांकां सांगूंक सोदता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.